नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्याक येवकार. विधानसभे भितर कितें चर्चा चल्ल्या ती तर तुमी पळयतातच, पण त्या चर्चेचो अर्थ कितें, मतितार्थ कितें, ताजो एक विचार करपाची ही जागा. आणि आमचे तीनय संपादक म्हजे बरोबर आसात. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर आणि द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो. आणि आयच्या ब्रेकारांतलो पयलो विशय जो काल भयंकर गाजलो तो म्हळ्यार नॅशनल गेम्सांचो. आतां नॅशनल गेम्साची अशी परिस्थिती आसा की गेम ह्या वर्सा जाता, फुडल्या वर्सा जाता म्हूण फायनली आतां जाता अशें आमकां सांगलां. हो मंत्री करतलो, तो मंत्री करतलो म्हणूनय आतां आसतो मंत्री आसा. आनी तरीकय त्या गेमीच्या संदर्भात जावपी वाद मात सोंपनात. मंत्री बदलले, प्रशासन बदलले, सगळे बदलले, वाद तशेच आसात. सो किशोर बाब, खेळा भितर सुद्दां इतलो वाद कित्याक? प्रमोद, आमची लोकशाहीच म्हणटा वाद विवाद करात, डिबेट डिस्कशन करात. हे लोकशाहीचो मंत्र. आणि म्हाका दिसता आमच्या लोकशाहीच्या ह्या मंत्राचीच कदर आमचे हे लोकप्रतिनिधी, आमदार, मंत्री करतात. एक गजाल आमी लक्षात दवरूंक जाय की नॅशनल गेम्साचो जो विशय आसा पळय तो 2007 to 2012 जेन्ना काँग्रेसचें सरकार आसलें आनी दिगंबर बाब मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना गोंयांत नॅशनल गेम्स जावपाचें फायनल जाल्लें. आणि त्या वेळार स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकर आसलो. म्हाका अजूनय नॅशनल गेम्स म्हटल्या उपरांत बाबू आजगांवकराचो उगडास येता. नॅशनल गेम्स करून बाबू आजगांवकर आयज विधानसभेन ना, तेच्या जाग्यार आयज गोविंद गावडे बाब आसा. नॅशनल गेम्स जावं, तेच्या पयलींच्यो लुसोफोनिया गेम्स जावं, हे व्हडले इव्हेंट आणि ह्या इव्हेंटाचो बजट व्हडलो आसता. ज्या ज्या गजालीचो व्हडलो बजट त्या गजालीचेर वाद विवाद चड अशी एक पद्दत आसा. बजेटाचो आनी वादविवादांचो कितें संबंद? विषय असो आहा की बजट म्हटल्या उपरांत थंय पयसो दिसता आणि पयसो येयल्या उपरांत वाद विवाद हो साहजिकूच आसा. मागीर घोटाळे हे तें कितें जालां की काल नॅशनल गेम्साच्या संदर्भान चर्चा जाली. तातूंत विजय सरदेसायान खूब गंभीर अशा स्वरुपाचे आरोप केले. कशा पद्दतीन हो स्कॅम म्हणटा तो, वेगवेगळ्या कामां, वेगवेगळी टेंडरां, हातूंत स्कॅम आसा अशें विजय सरदेसायान आरोप केलो. आणि ताका उत्तर दितना गोविंद बाब गावडेन सांगलें की कसल्याच पद्दतीचो स्कॅम ना, सगळ्यो गजाली ह्यो पारदर्शक पद्दतीन केल्ल्यो आसात. सगळ्या गजालींचो वेवस्थीत टेंडर काडून सगळो प्रोसेस केल्लो आसा. आतां विधानसभेन प्रमोद एक गजाल कितें जाता की स्कॅम आनी बाकीचे घोटाळे बी म्हणून एलिगेशन जी जातात पळय ती भायर येयल्या उपरांत, विधानसभेच्या भायर येयल्या उपरांत ती पो जातात. म्हणजे आतां हांव सकाळींच ती बातमी, कालची सगळी डिबेट वाचून बातमी आयच्यो वाचल्या नंतर एक लक्षात येयलें की गेली 20 वर्सां आमी असेंब्ली सेशन पळयतात पत्रकार म्हणून. केदे केदे स्कॅम आमी पळयले, केदी स्कॅमा वयली भाशणां आमी पळयलीं. पूण त्या खंयच्याच स्कॅमान खंयचोच एक मंत्री किंवा आमदार झेलीन गेल्लो आमी पळोवंक ना. पावर स्कॅमा उपरांत खंयचोच आमदार झेलीन गेल्लो आमी पळोवंक ना. मागीर हे स्कॅम आनी स्कॅन्डलां ही जी कितें गजाली आसात पळय ते विधानसभेन आपले लोकांचें मनोरंजन करपाक जाता काय कितें? व्हडले व्हडले डॉक्युमेंट, प्रूफ सगळें दिवन, आंकडेवारी दिवन ताचेर कांयच जायना. हें कितें तेच म्हाका कळना. सो ताचो एक भाग. पांडुरंग बाब, किशोरान एक बरो प्रश्न काडला. तुम्ही विधानसभेक एक्सपोज करता म्हणटात, सगळे करतात, पण मागीर भायर ताचेर कांयच जायना. असं की विधानसभेचे सभाघर जे असतात न्ही, सभागृह ते सरकाराच्या चुकांचेर बोट दवरपा खातीरच आसता आणि राज्याचे प्रश्न मांडपा खातीर आसता. साहजिकच जो अर्थसंकल्प बी सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसात, कॅग रिपोर्ट म्हणून ह्यो सगळ्यो विधानसभेनूच हाडपाच्यो गोश्टी, त्यो भायर येना. तर भायर प्रेस कॉन्फरन्स मत्सन घेतली आणि एखादो आरोप सर केलो जाल्यार एखादी बातमी येतली आणि पान 2-3 खंय तरी 2-3 कॉलम बातमी लागतली. विधानसभेत जेन्ना अशा एखाद्या ज्वलंत प्रश्नाचेर जेन्ना आवाज काडटा तेन्ना सगळ्या राज्याचें लक्ष थंय आसा. आणि आतां लायव्ह आशिल्ल्या कारणान हजारांनी लोक म्हाका दिसता दिसभर ते पळयत आसतात. ते प्रेसिडेंटाचेर जर पळयल्यार कळटा हजारांनी लोक पळयत आसता. म्हणटकूच सगळ्या हांकां दिसता आमदारांक की आतां जे आपूण कितें उलयतलो ते सगळे जाण पळयतले. मग ते आरोप जे करपाचे हे आसा पळय ती म्हाका दिसता फाटल्या कांय वर्सान जेन्नाच्यान लायव्ह प्रसारण सुरू जाला तेन्नाच्यान विरोधकांचो आरोप करपाचो जो हे आशिल्लो तो बरो वाडला. म्हणजे टेम्पो जो आशिल्लो म्हणजे एकदम एग्रेसीव जावन लोकांक दाखोवन अशें दिवप की हेणी कितें तरी स्कॅम केला म्हणून. आतां येवया आमी स्पोर्ट्साच्या विशयाचेर. आतां स्पोर्ट्स म्हळ्यार कितें, फाटल्या 2-3 वर्सान ती सामकी जावपाक आशिल्लें. गोंयांत नॅशनल गेम जाता म्हणून ती मागीर गुजरातांत जाली.
तेन्ना ज्यो साधन सुविधा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबे केल्ले हे स्पोर्ट्साचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे प्रॉब्लेम आसता की तो तुवें एकदा यूज केलो किंवा असो पडून उरलो म्हणजे म्हाका दिसता म्हापसाचे ग्रावंड सुद्दां आतां हें जाला हॉकीचे बी केल्ले ते आनी खूब जे येतले ट्रॅक जे तयार केल्ले ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा तर ते आतां परत करचेच पडटले सो म्हाका दिसता तेच्या म्हणजे फाटल्या वर्सा जावंक ना म्हणून ह्या वर्सा पयसो खर्च करचो पडटा आनी ती व्हडली व्हडली टेंडरां काडल्या उदाहरणार्थ श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे हांव टेंडर पयर पळयतालो जाल्यार ते 9 कोटीची टेंडर काडला की ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कितें तरी एक म्हणजे ताजे परत ताका एक हें करपा खातीर रिवॅम्प करपा खातीर सो ह्यो जे आहा ताका स्कॅमा म्हणटलो काय कितें कारण इफ्फी जर आमी पळयली जाल्यार दर वर्सा इफ्फीच्या कामाचेर इफ्फी सुरू जावपाच्या पयलींच्या काळान जे आसा 10-15 वर्साच्या काळान GSRTC आनी PWD आपल्या बजेटांतल्यान पयसो खर्च करून हे सगळे पणजेंतली कामां करता ही दर वर्सा जातात पूण ती डायरेक्टली इफ्फीच्या बजेटान नासतात आतां हांगा कशें आसा हो जो बजेट आसा हो स्पोर्ट्स सॉरी आपलो नॅशनल गेम्स हे करपा खातीरच केल्लो आसा आनी त्या पयशांतल्यान ही सद्या कामां चल्लेली आसा म्हणून दिसता जी कामां फाटल्या 2 वर्सांनी जाल्या ती आतां परत करची पडटा त्या रिपेरिंगाचे खर्च करचो पडटा म्हणून एक डावट घेवपा खातीर एक स्कोप आसा आनी म्हाका दिसता विजयन तोच मुद्दो काल मांडलेलो या Joel, how are you looking at these allegations and the issue in total? See, basically, when we say a scam, Pramod, for the last 2-3 years, we have been spending money on sports infrastructure. I mean, upgrading our stadiums and maybe getting ourselves ready for the national games. But what happened is, in these 2-3 years, we have not been able to host those games due to various other reasons. The problem here is maintenance and upkeep of that infrastructure. ते केलेच म्हणून जायना, but from time to time, you have to maintain it well. आता scam कशें दिसता की now the government is spending more money on the upkeep of these stadiums or these facilities which they were making ready. So तितून भितर आता question येयला like if you are earlier spent around 30 lakhs, now you are spending about a crore of rupees to maintain those. So tinga dista har ke completely the numbers are not adding up. So to tin भितर एक हे दिसता पण interesting part also asa Pramod ki we are focusing on the spends, but nobody is focusing on the sports per se, like this national games and what is Goa standing. That is the most unfortunate part because we should be focusing actually on our preparations and what Goa is going to achieve out of this national Correct. games. थंयच्यान आमी किशोर बाब IPBचेर या आज IPBचो प्रश्न आयलो IPBच्या प्रश्नाचेर चर्चाय भरपूर जाली की गोंयाक कितली जॉब आयले कितली प्रपोजलां आयली म्हळ्यार सुरवातीक तर अशें दिसतालें की अरे वा म्हणून पण उत्तर मेळटकीर अरे वा उरले तुझे प्रमोद IPBचो विशय जो आसा म्हणजे सुरवाती पासूनच इन्व्हेस्टरांक एट्रॅक्ट करप आणि अनएम्प्लॉयमेंटाचेर मात करप अशा 2 उद्देशान IPBची स्थापणूक केल्ली पूण आयच्या परिस्थितीत आयच्या घडयेक जर तूं पळयशीत जाल्यार सुमार 80 सुमार प्रोजेक्ट सँक्शन जाल्या आणि तातूंतले फक्त 13 प्रोजेक्ट सुरू जाल्या बाकीचे प्रोजेक्ट अजूनही इन पायपलायन आसा दुसरी गजाल हे IPBचे प्रोजेक्ट जे आसात IPB म्हणजे एक स्वतंत्र एक सिंगल विंडो सिस्टम म्हणून तांकां एक सिस्टम केला ज्या जाग्यार तांकां सगळी एप्रुवलां थंय मेळटलीं आता एग्जाम्पल म्हणजे आयजूच विशय येयल्लो तो थीम पार्काचो आता थीम पार्क म्हणून आमी जाणा आसले आयज तर मिनी इंडिया म्हणून ताका एक नाव येयलां दॅट इज मिनी इंडिया प्रोजेक्ट आणि आमचो जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आसा मोविन बाब गुदिनो तो आता एक्सप्लेन करता आमकां की मिनी इंडिया थंय कितें आसतलें आता म्हाका एक सांग येता प्रोजेक्ट पेडण्याकारांक तेचे कांयच खबर ना आयज तर पेडणेकारांक हो मिनी इंडिया म्हणून नवीन शब्दय कळ्ळो गेल्या थंय कितें येतलें ते लोकांक खबर ना हो आमकां असेंब्ली ते सुद्दां असेंब्ली सेशन आसा म्हणून आमकां कळ्ळें ना जाल्यार आमकांच कळचें नासलें बाबा थंय हत्ती कित्याक हाडटात किंवा आनी कितें हाडटात मागीर तेका खंय थंय कितें तरी एक एक्झिबिशन टायप तसलें कितें तरी करपाचें दुसरी गजाल प्रमोद हांव सांगपाक सोदतां की एकी कडेन आमचो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणटा आपूण लोकांची काळजी घेवन कसलोच पॉल्युशन जावचें ना इको फ्रेंडली असो प्रोजेक्ट आनी हे आनी ते सगळें सांगता तो बरोबर आहा पूण ज्या प्रॉपर्टीन तो मिनी इंडिया प्रोजेक्ट येता ती प्रॉपर्टी ज्या कंपनीची आसा ती कंपनी आणि ती पार्क उबारपी कंपनी हांच्या भितर एग्रीमेंट जाला आणि तो प्रोजेक्ट येता पूण ती जी जमीन विकल्या ज्या कंपनीक मूळ कंपनीक त्या जमनीन जो मनीस इन्वॉल्व आसा ताचे रिलेशन इंडस्ट्रीज मिनिस्टरा कडेन आसा आता कशें आसा कितें आसा हेंय लोकांक कळपाक जाय म्हणजे जातलें अशें की दिस इज एन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट म्हणजे हांव तुका गाडी विकता आणि हांव तुका हें करता की तूं काय भियो नाका तुजी गाडी गव्हर्मेंटाक लावपाची जबाबदारी माझी अरे हे कितें दिस इज एन क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट ह्यो गजाली स्पश्ट जावपाक जाय दुसरी गजाल IPB म्हणटा पळय ह्या IPBच्या पद्दतीन IPBचे जे प्रोजेक्ट आमी पळयतात
कसल्याच पद्दतीन लोकल लोकांक विश्वासान घेवप ना, लोकल लोकांक कसल्याच विश्वासान घेवप ना आणि सरळ ती IPB एरिया म्हणून नोटिफाय करप आणि लोकल बॉडीजांचे सगळे अधिकार काढून घेवन आपल्याक जाय ते करप, हे कितपत गोंयांक परवडटलें हो म्हाका प्रश्न आसा. हय पांडुरंग बाब, IPBच्या विशयाचेर हो मिनी इंडियाचो पेडणेचो विशय म्हणटकीर किशोर बाबान घेतलोच तो मिनी इंडियाचो, बट IPBचो जो एक जनरल विशय आहा त्या विशयाचेर आज जी चर्चा जाली समाधानकारक आशिल्ली काय कितें? मुळात प्रमोद न्ही, IPB जी फॉर्म केल्ली तो विशय कित्याक आशिल्लो की इंडस्ट्री मिनिस्टराच्या हातीन गोंयांत जे नवे उद्योग येतात त्यांची चावी उरता. त्याच्या पयलीं कशें आशिल्लें IPBच्या पयलीं हाय पावर कमिटी आसताली इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाच्या अंडर आनी ती हाय पावर कमिटी डिसायड करताली की गोंयांत कशे तरेचे बिझनसाक इंडस्ट्रींक घेवप आनी कसले तरेच्या हाका म्हणजे एक्सपान्शनाक परमिशनां दिवप. त्याच्या उपरांत कितें जालें अशें लक्षांत आयलें की सगळें इंडस्ट्री मिनिस्टराच्या हातीन उरता. सो इंडस्ट्री मिनिस्टराक सायडीक काडून थंय चीफ मिनिस्टर आपूण येवचो अशा अनुशंगाच्या अशा हेतून ती 2011-12 दरम्यान ती IPBक सुरवात केल्ली तेंच्यांनी आनी तेन्नाच्यान आतां मेरेन IPBन जे कितें अप्रूव केल्लें आसा, जे मंजूर केल्लें आसा, म्हाका दिसता एकूय प्रोजेक्ट असो ना जो यशस्वी जाला किंवा पूर्णत्वास येयला. म्हणजे जे एक्सपान्शनाचे प्रोजेक्ट आशिल्ले ते केले कंपनीने, ते ऑलरेडी कंपनी हांगा आसात. जे नवीन मेजर आमकां सांगलेले गोंयकारांक जे 50,000 नोकऱ्यो अवेलेबल जातल्यो आनी 55,000 जातले म्हणून तशें कांय जावं ना. आनी किशोरान जाय सांगलें तशें एसेंब्लीनूय आयज आयले, स्वता मुख्यमंत्र्यान मान्य केला की कितल्या गोंयकारांक काम मेळ्ळां आनी टोटल कितल्या लोकांक रोजगार मेळ्ळा. सो IPBचो हो सगळो जो घोळ जो आसा न्ही, सो ताका खरें म्हटल्यार मंत्री आनी IPBचे जे लोक आहात ते ठरयतात की कोणी गोंयांत येवप, कोणी हांगा सेटअप करप आनी कोणी कोणाक नोकरी दिवप. हे गोंयकारांचो हेतू हिताचोय हांगा कांय ना आनी गोंयकारांच्या बऱ्याचेय कोण चिंतिना. जशें माविनान सांगलें की ह्यो जे IPBन सुरू केल्ले जे हे आसात युनिट्स आसात तेंच्यांनी आतां पर्यंत 45% आसपास गोंयकारांक जॉब दिला म्हणून म्हाका दिसता की तो सुद्दां आंकडो फटींग आसूं येता. कारण गोंयकारांक कमी आसतलो म्हणटा. हय कमी आसतलो, कारण गोंयकारांक मुळात हे इंडस्ट्रियलिस्ट घेवपाकूच सोदिना. आमचेच कांय फ्रेंड सर्कला भितर आसा ते सांगतात की गोंयचे भुरगे म्हणटा काम करपाक सोदिना आनी तांकां सुटयो जाय पडटा, तांकां वचचें पडटा, तांकां पेमेंट हाय जाय पडटा. सो म्हणून ते भायले लोक हाडटात. सो हो जो दावो आसा मुळात 45% किंवा 50% लोकांक गोंयकारांक दिला म्हणून तो सुद्दां म्हाका दिसता की तो सुद्दां दावो खोटो आसपाक जाय. तेजी खरें म्हणल्यार म्हणजे सरकारान चौकशी करपाक जाय की कितल्या गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्या त्यो. जय Yeah, some few things have come from this IPB debate, Pramod, is for example, it is said that 80 in principles approval were given, 80, and out of that, only 30 has been operational, 13, sorry. So, your in principle approvals are 80, and when coming to the reality is only 30, that shows the huge difference there, it shows there. Secondly, your employment generation, when you said tinka मातशे difference जालें आनी CMन मागीर clear केलें that 10,000 plus jobs have been created since 2014. तुम्ही खूप प्रॉमिसेस केल्ली की 25,000 jobs, 30,000 jobs, 18,000 jobs, हे खंय गेले कांयच खबर ना. And secondly, what happens is when you talk about local employment, Goan employment, तितून भितर आंकडो पळोवपाक गेल्यार तुका 4,000 something plus they have given this thing. That also cannot be verified at this point. But when you say that गोवन्सांक चड एम्प्लॉयमेंट मेळटलें म्हणून ताजो हें जावंकूच ना. that was the objective of objective achieve जावंकूच ना. So all in all, इवन जर जॉब्स क्रिएट झाले 50% सुद्धा गोंयकारांक मेळना. Yeah. Another aspect is that आल्टोनान काडिल्लो तो की थिंगा किटलाक तेंची बरी व्हडली स्वात आसा. थिंगा why government is not considering a project there where the local MLA and the people are open to that project. So that was another big question is तुमी खंयच्या खंय प्रोजेक्ट व्हरता मागीर थिंगा ऑब्जेक्शनां हाडटा. सो तितून भितर ताका मोविनान सांगलां की थिंगा एक बरो प्रोजेक्ट हाडया आनी हें करया. सो थिंगाय एक हें जालो की गव्हर्मेंट इज or the minister is considering only areas which he thinks are kind of in his domain. सो हितून भितर खूब उगड जालें आनी तितून भितर लोकांकूय कळ्ळें की आतां what kind of IPB this thing is the government is holding out. किशोर बाब, टुरिझमाच्या प्रॉपर्टींचेर मातशी गरम चर्चा जाली. जस्ट सामान्य लोकांच्या अंडरस्टँडिंगा खातीर ह्या चर्चेचो सार कितें आनी तुजें मत कितें? ह्या चर्चेचो सार म्हटल्यार जो प्रश्न विजय सरदेसायान विचारलो की तुमी टुरिझम डिपार्टमेंटान टुरिझम प्रोजेक्ट उबारपा खातीर, टुरिझमाक प्रमोशन करच्या खातीर, टुरिझमाचे वेगवेगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारपा खातीर तुमी गोंयकारां कडल्यान ह्यो जमनी पयलीं घेतल्यो.
आता ह्यो जमनी ज्या टायमार घेतल्यो त्या टायमार त्या जमनीची किंमत सामकी बारीक आसली. Correct. आयज त्या जमनीक जी व्हॅल्यू येयल्या ती क्रोर्स ऑफ रुपीजांची व्हॅल्यू येयला. म्हणजे तूं इमॅजीन कर की ज्या मनशाची जमीन त्या टायमार घेतलेली ती तशी आहा, थंय अजून कांयच उबारूंक ना. आनी आतां त्या जमनीक जेन्ना मोल येयलें त्या मनशाक कितें दिसोंक फावं, त्या वेळार जर तुमी थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारलेलें जाल्यार एक गजाल वेगळी. आज तो मनाक प्रश्न येनाशिल्लो. येयनासलो. इतलें जावनूय आयज परिस्थिती अशी आसा की त्या प्रॉपर्टींचेर टुरिजम डिपार्टमेंट कांयच उबारिना. त्यो प्रॉपर्टी टुरिजम डिपार्टमेंट 30-30 वर्सां 60-60 वर्सां लिजाक त्यो प्रॉपर्टी भायल्या लोकांक दिता आनी त्या भायल्या लोकां कडल्यान जे कितें तांकां रेव्हेन्यू मेळटा तेचेर टुरिजम ऑफकोर्स टुरिजम एक गजाल आमच्या टुरिजम मिनिस्टरान स्पश्ट केली की सरकारान धंदो करप की सरकारान धंदो फॅसिलिटेट करप हे पयलीं आमकां ठरोवचें पडटलें. सरकार हो धंदो करपाक येवंक ना हे तेची गजाल सामकी खरी. पूण फॅसिलिटेट करप म्हणजे कितें, म्हणजे तुम्ही सरकाराच्या जाग्यार अशा पद्दतीच्यो भायल्या कंपनीक हाडून त्यांच्या कडल्यान तुम्ही रेव्हेन्यू जनरेट करतात. ओके ते करा, पूण त्यो कंपनी हाडटना त्या कंपनीच्या व्यवहारांत ट्रान्सपरन्सी आसता काय ना हो एक सगळ्यात म्हत्वाचो विषय. ताचेरूय आयज विजय सरदेसायन बोट दवरलें की सरकारान बिझनेस गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस हे खरें. एट द सेम टायम इन द गायज ऑफ फॅसिलिटेटिंग बिझनेस सरकार जर आपली प्रॉपर्टी काढून लिजाचे दिवपाक लागलो जाल्यार तातूंतल्यानय नवीन प्रश्न निर्माण जावपाक शकतात. एब्सोल्युटली निर्माण जावंक शकता. आणि तुम्ही ज्यो क्रायटेरिया ठरयल्या म्हणजे 60-40 मार्क्स त्याचे सगळी क्रायटेरिया त्याच्या गायडलायन्सा प्रमाणे 40 मार्क्साचो अधिकार हेंच्यानी आपल्या कडेन दवरला. म्हणजे हेंका जेका दिवंक जाय तेका हे 40 मार्क्सातले मार्क्स दितले आनी पास करतले. हय पांडुरंग बाब तुका कितें दिसता? नाही, हे चर्चे वेळार हांवें एक नोट केलें की विजय एग्रेसिवली रोहनाक हें करतालो, धरपाक सोदतालो, पूण आनी रोहनान आपलो आवाज वाडयलो अशें दिसलें की खंय तरी सरकाराच्यो चुको विजयन दाखोवन दिल्यात हे खरें आसत काय म्हणून. तेज्या उपरांत चर्चा जेन्ना वाडत गेली तेन्ना एक गजाल अशी लक्षांत येयली की युरी आलेमावन एक मुद्दो काडलो की ह्यो जमनी कोणाक कशें दिता वतात. त्या टायमाचेर स्पिकरान सांगलें की फुडलो क्वेश्चन म्हणून आनी विजयन ती चर्चा फुडें व्हरच्या बदलाक आपलो क्वेश्चन कॉल केलो. तेन्ना अशें दिसता की विरोधी पक्षांतले आमदार जे आहात ते सुद्दां कांय लोकांचो हित पळयतात आनी चर्चा करतात काय कितें अशें तेन्ना दिसपाक लागलें. कारण विजयन युरीक तेन्ना सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो, ती चर्चा फुडें व्हरपाक जाय आशिल्ली, रिक्वेस्ट करपाक लागले स्पिकराक. इट वॉज अ व्हेरी क्रुशियल क्वेश्चन. हय, पूण जेन्ना युरीन कांय नांवां कॉल केली तेन्ना विजयन आपलो दुसरो प्रश्न कॉल केलो. तेन्ना म्हाका अशें दिसता की म्हणजे फाटले 4 दीस आमी पळयले रिलिव्हेशन कर गोविंदाक जाल्यार बरें दिता आशिल्ले लोक. येते गोविंद भावी नाका हेंच्यानी हें केलो आनी रोहनाक धरपाच्या टायमारूच म्हाका दिसता की आयज जावं ना सारकें काम. त्या जाग्यार जर आयज गोविंद आसलो जाल्यार तो प्रश्न कसोच सोपोवपाक दिवचे नासले ते. पूण रोहनान कांय दिसां भितर रोहनाने कांय गजाली तश्यो म्हणजे समर्पक उतरां दिली ना अशें न्ही, बट अशें दिसलें की आजून चर्चाच्या विशयाचेर जावपाक जाय आनी कळपाक जाय गोंयकारांक की ह्यो जमनी गोंयकारांच्यो जमनी कोणी घेतल्याक आनी म्हणजे कोणाक तुमी चलोवपाक दिल्या त्यो. गोविंद बाबडे कितें म्हणटात ते तुमकां ह्या प्रश्नाच्या उत्तरांतल्यान घडये कळे आसत घडये कळे नासत. जशे दीस वतात तशी घडयेक आमकां आनीक ताची विस्कटावणी जातली. पण जॉयल बाब ह्या जो टुरिजमाच्या प्रॉपर्टींचो विशय आसा, हाव आर यू लुकिंग एट दॅट डिस्कशन? द बेसिक प्रॉब्लम हियर इज विजयान सारकें म्हणलें तें की पयलीं कांय वर्सां पयलीं तुमी एक प्रॉपर्टी घेतिल्ली चण्याच्या पयशांक म्हणलें तेणें म्हणजे 50 रुपयांक आनी आतां तेजो जाला अरावंड व्हॅल्यू अरावंड 50,000 रुपीज. सो आय मीन द एसेट हॅज ग्रोन एक्सपोनेन्शियली. तितून भितर कित्याक घेतिल्ली प्रॉपर्टी की तुमचें कितें प्रोजेक्ट करपाक आनी कितें. नाव यू हॅव गॉन ऑन अ डिसइन्वेस्टमेंट spree, you have sold it to private players and and got private projects into that operation. इथून भितर सगळो ताका हें दिसलो की there is some kind of a गोलमाल here, so that I mean there is no government intention in actually taking forward tourism projects on its own. पण तिजे भितर मागीर रोहनानूय म्हणलां की we are not here to do business on our own. We need to get private players and all of that. So fair and all, like that तेंगाच मागीर विषय हे जालो मुखार फुडें व्हरोंक तो विषय डिफ्यूज जालो. पण जॉयल बाब एक गजाल आसा तो व्हेरी क्रुशियल क्वेश्चन जो रोहन बाबान काडलो, हांव ताजेर लास्ट तुमकां घेता की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस बट गव्हर्नमेंट शूड बी अ फॅसिलिटेटर. एट द सेम टायम आमी ताजे पयलीं IPBचो प्रश्न आयकलो आनी IPBचो प्रश्न जेन्ना येता IPB केल्लीच सो दॅट गव्हर्नमेंट बिकम्स अ फॅसिलिटेटर.
आणि IPBची जर परिस्थिती पळयली आज जाल्यार द स्टॅटिस्टिक्स जी तुमी सांगली ती आमच्या दोळे मुखार आसा. डू यू थिंक सॅडली both these models are failing, that government being in business also is failing, government attempting to become a facilitator is also failing? Pramod, म्हाका दिसता कितें the only problem here is there is some kind of lack of transparency. कितें तरी चुकता. You know, where our objectives in both the cases are completely different. तुम्ही तिका एक प्रॉमिस करता, हिंगा एक प्रॉमिस करता, आणि दोनूय कडेन तुम्ही different भाशेन तुम्ही पळयता. So I feel there is some kind of a deviation from what you are actually trying to tell the public and what is happening. What is happening? ह्या हाजेर हांव थांबता. एकच गजाल सदांच इम्पॉर्टंट आसता, मनशाचें खंय इंटेन्शनूय बरें आसचें आनी ते इंटेन्शन कृतीक हाडपा खातीर जी मेहनत लागता ती आसची. फक्त इंटेन्शन आसा आनी मेहनत ना जाल्यारूय कांय जायना, आनी जर मेहनत आसा आनी जर इंटेन्शन चुकीचें आसा जाल्यारूय कांय गजाली बरी जायनात. ह्यो दोनी म्हाका दिसता जॉयल बाब सांगपाक सोदता की बरोबर वचपाक जाय. त्यो जर बरोबर गेल्यो खुबश्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो. आतां आजूय चर्चा चालू आसा विधानसभे भितर, आमी हें शूटिंग करतना. फाल्यां ना परत ना, पण सोमाराक परत आमी ब्रेकार घेवन तुमचे म्हऱ्यांत येतले. चर्चाय चालू उरतली. गोंयकारांची इशू गोंयकारांचे भाशेंतल्यान गोंयकारां मुखार मांडपाचो हो प्रयत्न आसा. पांडुरंग बाब, किशोर बाब, जॉयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.